चान्स घेता झारखंड कितें जाता ते तुमचे नोंदी हाडपा खास करून रांची ते कॅपिटल जावन आसा ते झारखंडाचे स्टुडंट्स आर बीइंग सब्जेक्टेड टू सो मच ऑफ एट्रोसिटीज एंड इनजस्टिस की police is being literally used against the innocent students for the demands that they have raised in the just demand. हे कितें दाखयता की काँग्रेसीचे सारखे डबल स्टँडर्ड जेन्ना जंतर मंतर एक प्रोटेस्ट जाल्लो आनी आमचे सगळे स्टुडंट्स मुखार सरलेले तेन्ना तेणी फुडाकार घेवन सारखे मुखार आशिल्ले प्रोटेस्ट करपाक आनी वोटां दाखोवपाक आमचे भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंटाचेर आनी तो डिमांड आसलो तेन्ना आमचे माननीय धर्मेंद्र प्रधान रिजायन जावचो म्हणून मेन डिमांड आशिल्लो आनी showing that they have the highest respect for sentiment of young people, which comprises one of the biggest numbers as far as our population is concerned in our Bharat. Government ते स्टेप सुद्धा गेले आणि बाबनाले धर्मेंद्र प्रधान रिजायन झालो. आज झारखंडात किती झाला अक्षरशः उजो पेटल्या भाशेन आमचे स्टुडंटांक क्रिमिनल कशे तांकां ट्रीट करतात आनी इतले की बार्ब्ड वायर फेन्सिंग घातला आख्खे रस्त्यार सगळे कडेन. हे कोणाक घालता जेन्ना एक बॉर्डर क्रॉस करपाक जायना टेररिस्ट भितर सरपाक जायना तेन्ना ते बार्ब्ड वायर फेन्सिंग घालता. 7-8 फेन्सिंग क्रॉस करून सुद्धा ते लास्टाक मुखार पावले स्टुडंट म्हणजे तेंचे इतले डिटर्मिनेशन तांकां थिंगा दिसता तेंचो सरकार आयकपाची तेंची काय मनस्थितीच ना. They don't want to listen to the voice of the student. But when the same thing happened at Jantar Mantar, ex-Congress leader and त्यांचो मुखेल बाब राहुल गांधी मुखार आशिल्लो सारको दाखोवपाक आज तेजो आवाज हुंय गेलो. आज आवाज हे काँग्रेस पार्टीचो हुंय गेलो. पार्लिमेंट म्हणल्यार एक फोरम असले आहा की कितें ग्रीव्हन्सीस आसा देशान कितें चलता थिंगा रेज करपाक जाय. दॅट इज द हायस्ट फोरम. therefore it's called the August House. पार्लिमेंट आमी म्हणटा लोकशाही पद्धत प्रमाणे थिंगा मांडावळ करपाक जाय. आमी कितें पळयता थिंगा बिझनेस ट्रान्झॅक्ट करपाकूच दिना आनी जी मागणी म्हणटा पयले स्टेटमेंट कर मागीर म्हणटा डिस्कशन कर. सरकार जेन्ना एनाउन्स करता माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी येवन आपण थिंगा उलयतले स्पष्टीकरण प्रत्येक विषयाचेर दितले तेन्ना परत दुसरे मागणी येता म्हणजे एवरी टाइम शिफ्टिंग द गोल पोस्ट म्हणटा तेका म्हणजे तेका डिस्कशन पार्लिमेंटात जाल्ले नाका. हे कितें दाखयता की तेका फकत समाजान फूट हाडून लोकांक मुखार काडून एक किओटिक सिच्युएशन केल्ले जाय म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर बिगडपा जाय आनी अशें केल्यार तुमी जाणा देशाचे कितें जावपाक शकता ते. पूण सारखे पेशन्स काढून इश्यू बरे भाशेन हँडल करून एक युनियन मिनिस्टराचे रेजिग्नेशन दिवन सरकारान दाखयले की जेन जी जे आसा तेंची मागणी मानून घेवपाक ते रेडी आहा. आनी दुसरी मागणी तेंची कितें आशिल्ली कडक कारवाय जावपाक जाय. कडक कारवाय तेंचेर केली जाले तेन्ना ते डिटेशन केंद्र सरकारान बिल हाडले जे पेपर लीक एंटी पेपर लीक इतले कडक हाडला. इवन फायन सुद्धा अप टील 10 crore केल्ले आसा जे कोण गुन्हेगारी आसा तेंचेर की असले पेपर लीक दुसरे फावटी चुकून सुद्धा जावपाक जायना म्हणून. पूण झारखंड आमी एक्झॅक्टली ऑपोजिट परिस्थिती पळयता आनी थिंगा काँग्रेस गव्हर्मेंट आसा एलॉंग विथ JMM. हे गठबंधन कसले गठबंधन म्हणजे स्टुडंटांचे विरोध असपाचे समाजाचे विरोध असपाचे आनी वयल्यान तेंकां फेन्सिंग सुद्धा बार्ब्ड वायर फेन्सिंग घालून लाठी चार्ज करून टियर गॅस करून तेंकां वॉटर कॅनन्स यूज केले म्हणजे तेंकां मुखारूच वचपाक दिना आनी तेंकां विश्वासूच गेल्लो आसा की हो सरकार तेंचे आयकोपाक शकता म्हणून काँग्रेस थिंगा कितें करता हिंगा तरी सारखे एक्सपोज जाल्ले आसा आनी पार्लिमेंटानूय डिस्कशन करून दिवप ना. बरे बरे विषय आसा इम्पॉर्टंट बिल्स पास आमी पार्लिमेंटान करता देशाक जे सगळे लागू जाता तेय करपाक दिना जाल्यार तेंचो हेतू कितें
खुंयसून तांकां ती शक्ती येता म्हणजे डिस्ट्रप्शन करपाक हेजेर खऱ्यांनी हे देशाच्या नागरिकांनी चिंतपा जाय की तो आमचो भारत देश सगळ्यो प्रगती करून फुडें वचत आसा आणि आज जेन्ना इकॉनॉमी वायज सुद्धा आम्ही सारखे उंच पावंड्यार आसा 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी नाव ऑलमोस्ट द 4th एंड मे बी द 3rd आणि हे एक वातावरण सारखे आयडियल वातावरण आहा ना तेन्ना सुद्धा तुमकां खबर आसा हॉर्मोजान कितें जालां ते ऑयल आमकां पावना तेन्ना सुद्धा आमकां इतले त्रास भोगून सुद्धा स्थिरपणे श्री नरेंद्र मोदी सरकार चलयलो आसा आणि एक बरी लिडरशिप आमच्या भारत देशात दिल्ली आसा आणि तेन्ना हे लोक सारखेच अशी उचांबडी लोकांमध्ये हाडपाक सोदतात नाका थिंगा फकत सोसायटी लॉ अँड ऑर्डर बिगडून दाखोवपाक की हो सरकार चलना म्हणून ते इतले फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा की इतले बरे भाशेन सरकार चलता म्हणून ते नको कितें करपाचें आणि झारखंडूय सारखे हांव समजता एक व्हडले उदाहरण आसा की दाखोवन दिता तेंचे डबल स्टँडर्ड पार्लमेंट बंद करप म्हणजे तेंचे दुसरे स्टँडर्ड तांकां लोकशाही म्हणजे मान दिवपाचे तेंचे मनानूच ना म्हणून पार्लमेंट फंक्शन करून दिवप ना बिल पास करून दिवप ना जे लोकांक जाय ते कायदे हाडप दिवप ना आणि सगळे आडावळे येवपाचे हेच काम ते करीत आसा लोक हे आख्खे देशाचे पळयता आमचे म्हाका दिसता गोंयांनी हे लोक पळयता लोक म्हणजे बरे शिकलेले आसा तांकां बरे भाशेन समजता की कोण हे सगळे आड येता ते हांव तेंचे लागीं मागता तुम्ही जे आमकां म्हणजे बोटान दाखयता की हे चलना ते चलना तुम्ही स्टुडंटांचे मानून घेना झारखंडा पयली स्थिती सारखी करा थिंगा दाखोया की तुम्ही खरे जेनझी बरोबर आसा आमचे स्टुडंट पॉवर जो आम्ही म्हणटा तेंचे बरोबर आसा हांवूय एक स्टुडंट मुवमेंटासून वयर सरलेलो लिडर ऑल गोवा स्टुडंट्स युनियन म्हण नाका कॉलेज टायम म्हण नाका म्हाका खबर आसा युथ म्हणल्यार कितें ते आमचो सरकार केंद्र सरकार आणि हांगा स्किलिंग ऑफ युथ हे कार्यक्रम आमचे चालूच आसा बाब नरेंद्र मोदीन कितलेशे स्टार्टअप पॉलिसी हाडून लोक आपले स्वतःचे पायार उबे राहून आपलो धंदो ते चलोवपाची प्रयत्न करतात हीच पॉलिसी हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे प्रयत्न करता स्किलिंग ऑफ द युथ म्हणजे युथा आम्ही खंय फाटी दवरलो ना आणि आनीकूय प्रयत्न आसा की जाता तितले तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाक की तरणाटे जे आसा ती शक्ती कशी बरो वापर करून देश फुडें व्हरपाक आमची स्टेट फुडें व्हरपाक आमची सदांच प्रयत्न आसतली लोकांनी बडी पडपा जायना लोकांनी जाय जाल्यार बरे कडेन बऱ्यो वस्तू जे आमचे जेनझी आसून दी आमचे बाकी लोक आसून दी वी शूड बी अलाइव टू देयर प्रॉब्लेम्स इंटरॅक्ट जावन तेंचे कडेन संपर्क करून जे आमचो पक्ष धरता लोकांक जाय ते प्रमाणे शासन चलोवपाचे तांकां जाय ते दिवपाचे हे सरकारान हे काम केल्ले आसा आनी म्हाका खात्री आसा की फुडारा केंद्र आसून दी हांगा आसून दी हे भाशेन भाजपा कडेन सून तरी लोकां मध्ये बरो संबंध धरून फुडें वचपाची प्रयत्न सदांच आसतली झारखंडात जे जाला इट इज अ मॅटर ऑफ रियल व्हेरी सॅड थिंग अँड दूख भोगता की असले थिंगा जाता म्हूण जे दाखयता भायर म्हणजे आमी सारखे सगळ्या बरोबर आसा म्हूण तुम्ही पळयला राहुल गांधी कसो फुडें येतालो तो दाखोवपाक छाती फुलोवन आतां कितें जालें झारखंडाक सॉल्व करून दाखय मरे तुजोच सरकार आहा मरे JMA बरोबर तूं आसा सो दाखय थिंगा तूं कितें करपाक शकता ते पार्लमेंटूय तुका चल्लच नाका आनी तुम्ही पळयला कितले फाटी एक्सपांड सुद्धा केला पार्लमेंटान सुद्धा जे शब्द वापरता आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे बाकीच्यांचे दिस इज अनकॉल्ड फॉर म्हणजे एक बरी बिहेवियर सदांच आसपा जाय मनशाची तूं इलेक्ट जाला म्हणटच उंच पदार तूं पावलो म्हणटच आनी पार्लमेंट सारखे फोरमान तरी रिफ्रेन करपाक जाय हांव काँग्रेसी कडेन मागता तुमकां डिबेट जाय आमचो सरकार केंद्र सरकार डिबेट करपाक रेडी आसा तुमकां डिबेट जाय मान्य होम मिनिस्टर स्टेटमेंट करपाक रेडी आसा प्रत्येक विशयाचेर सगळे डिस्कस करून स्पश्टीकरण दिवपाक रेडी आसा तुम्ही कित्याक एलाव करना कित्याक तुम्ही एक्सपोज जातले खोटे लोकांमध्ये घालून तुमकडे जायना डिस्कस करपाक हे तुम्ही दाखोवपाक सोदता आनी चर्चा करा न्ही पार्लमेंटान ती कित्याक जायना सो हांव परत तेचे लागीं मागता
the better sense may prevail. Allow parliament to function, because important business of the country, of every state is at stake. हे भाशेन डिस्कशन जायना आणि फंक्शनिंग आमकां करपाक दिना जाल्यार हांव समजता अल्टिमेटली they will see sense and the light of the day जे आमी म्हणटा हे करून सगळे जातले. हांगा म्हजे बरोबर आसा बाब दयानंद सोपटे, तशेंच बाब आमचे नायक, तेंकाय कितें जाय तें तेंचे तुमचे मुखार मांडून दी. तुमच्या सगळ्यांचे आमचे आदरणीय मंत्री आणि प्रेस कॉन्फरन्सचा स्वागत केलं. रिगार्डिंग झारखंड कॅपिटल रांची ज्या पद्धतीनं स्टुडंटांचे काँग्रेस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा सरकारचा हा झारखंड त्यांनी अन्याय जो केलो, अत्याचार जो केलो, ते सगळी सविस्तर अशी माहिती तांचे दिली. आज आमकां सगळ्यांक खबर आहा आमचे युवा पिढी, युथ म्हणटात ते आमच्या देशाचे एक बॅकबोन आहा आणि ज्या पद्धतीन देशाक ते मुखार व्हरू शकतात आणि ज्या पद्धतीन मुखार व्हरपाचे विचारय करतात, प्रामुख्यान तांकां फ्रीडम आहा त्या देशात. त्यांचे जे ग्रीव्हन्सीस जे आसात, त्यांचे जे प्रॉब्लेम जे आसात, रिगार्ड्स टू एज्युकेशन असो और रिगार्ड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट असो, ताका रायट दिल्लो आसा. तांच्यांनी जर अन्याय तेंचेर जाता, जर तेंचे डिमांड ज्या पद्धतीन सरकारान मान्य करपाचे आसता ते जर जायना जाल्यार साहजिकच खंयच्या राज्यांतली आमचे स्टुडंट युनियन असो, म्हणजे युथ असो, ते रस्ते करतात. त्याच पद्धतीन योग्य पद्धतीन झारखंडाकय कॅपिटल आमचे रांची आहा, हे आपले डिमांड घेऊन आयले आणि ज्या पद्धतीन सरकारान तांचेर अन्याय जो केलो, लाठीचार्ज जो केलो, टियर्स गॅस ते बी केलो आणि इतलेच नाही तर ते मुखार वचपाक जायना, हाजे खातीर बाप वायर फेन्सिंगाक यूज करतात, ते रस्ते पण दाखोवन दिले की तेंचेर दबाव कसो हाडटा. तेंचेर अन्याय जाला ताका न्याय दिवच्या जाग्यार आणखीन अन्याय कसो करप. आणि ह्या पद्धतीन जर ह्या देशाच्या युवकांक आमी जर न्याय दिवंक शकले ना, म्हणजे जाय तसो न्याय दिवंक शकना, जाय तसो तांकां फ्रीडम, तेंचो जो फ्रीडम आहा तेंच्यांनी यूज केलो ना, जाल्यार म्हाका दिसता एक दीस ह्या काँग्रेस जो पक्ष जो आहा आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा, म्हाका दिसता तांकां हो देश जे युथ फुडें व्हरूंक शकता तांकां ती व्हरपाचें. तुमकां एकच सांगचें दिसता की आमी जंतर मंतर दिल्ली जेन्ना आमच्या स्टुडंटांनी जेन्ना तो मोर्चा काडलो, अशा पद्धतीचे केन्ना तांचेर अत्याचार केले ना. खंय तरी कायदो हातान घेवचो न्हू, हाचे खातीर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाचो आमच्या पोलिसांनी प्रयत्न केलो, पण तांचेर असो आरोप करपाक फाटी सरले ना ते की तांचेर खूपच अन्याय केलो. आज ते डिमांड करतात, प्रामुख्यान राहुल गांधी डिमांड करतात की आमी संसद जे आसा एक पवित्र जो जागो ते तुमी आमकां आमच्या प्रश्नांक उत्तरां दिवची. आमचे आदरणीय होम मिनिस्टर तांच्या प्रश्नांक उत्तर दिवपाक रेडी आसा, पण एके सायडीन एक धाडस करतात की ती डिमांड करतात की तांकां उत्तरां जाय, पण जेन्ना संसदेन आमचे गृहमंत्री उत्तरां दिवपाक वतात तेन्ना हावजच चलोवन दिवप ना. म्हणजे दुतोंडी लोक जेन्ना आमी म्हणटात, उलोवपाय तेंच्यांनीच आणि आमच्या कडसून जे मागतात ते न उलोवपाक लावपी हेच माणूस. खरें म्हणजे आमी राहुल गांधी जो आसा, काँग्रेसीचो लिडर जो आसा, हाचो आमी निशेध करपाक ताणें दाखोवन दिवपाक जाय बाबा यस आपूण खरोच भुरग्यां खातीर आहा, युथा खातीर आहा, युथ स्टुडंट जे आहात तांचे खातीर आहा. ताचे जे प्रॉब्लेम जर तुका चड कळटा जाल्यार ताचे आन्सर म्हणजे संसदेन ती डिमांड मागप आणि आमचे जे ऑनरेबल मिनिस्टर आहात, कन्सर्न मिनिस्टर, तांचे कडसून घेवप आणि खऱ्या अर्थान न्याय मेळोवन दिवप
हे ताचे कर्तव्य आसलें. पण आता फक्त शो करपाचो, आता काहीतरी सिंपती घेवपाचें. म्हाका दिसता असले म्हणजे डर्टी पॉलिटिक्स जेका आमी म्हणटात, ते डर्टी पॉलिटिक्स तांणी थांबोवचे आणि खरेंच जेका राजकारण म्हणतात, जेका आमी पॉलिटिक्स म्हणटात, ज्या राजकारणाच्या माध्यमातून आमी युथ आमचे जे आसात, युथ जे आसात तांकां न्याय मेळोवन दिवच्या खातीर खऱ्या अर्थान ते दितात. अदरवायज म्हाका दिसता ह्या देशाचे जे युथ जे आसात, त्या देशाचे आमचे जे फ्युचर जनरेशन म्हणजे स्टुडंट जे आहात, तांकां जर अशें जर तांचेर अन्याय आनी अत्याचार जर केले जाल्यार फुडल्या काळात राहुल गांधी जो लिडर जावन ते आसात काँग्रेसचे, तांकां आनी तांच्या पक्षाक ताचो म्हणटा तसो भोग भोगपाक मेळटलो. म्हणजे त्याचो जो परिणाम जो जातलो तो ह्या काँग्रेस पक्षाक भोगतलो. अजूनय टायम आसा, अजूनय टायम गेलो ना. ताणें विचार करचो, बरे भाशेन संसद चलोवन दिवची, जे तांचे डिमांड आहात ते डिमांड तांच्यांनी मांडचे आणि आमचे जे ऑनरेबल मिनिस्टर आहात त्यांच्या कडसून तांची उत्तराय घेवची, जेणे करून तातूंत जी लिडरशीप, खरीच लिडरशीप कशी आसपाक जाय. आणि लिडरशीप जेन्ना आमी करतात तेन्ना यूथ आनी अनएम्प्लॉयड पीपल आहात तांकां ताचो फायदो कसो आमी करून दिवं शकता. सगळ्या पत्रकारांचे स्वागत करतात. आम्ही हिंदीने एक म्हण ऐकला, चोरी ऊपर से सीना चोरी, गिरे तो भी टांग ऊपर. हे जे आज खंय तरी पळोवपाक मेळटा आसत जाल्यार हे आमकां पार्लमेंटान पळोवपाक मेळटा आनी ह्या देशान पळोवपाक मेळटा. ज्या तरेन काँग्रेस पार्टीन, राहुल गांधीन हे जे सगळे चलयल्लें आसा, आमचे माननीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी पार्लमेंटान सांगलां की माननीय गृहमंत्री अमित शाह हे प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर जे आसा ते स्वता दितले. जितले सगळे क्वेश्चन्स ह्या बाबतीन जे आसा ते सगळे आन्सर केले गेले वतले, तरी खंय तरी पार्लमेंट चलपाक दिवप ना. ह्या देशा खातीर जे जे इम्पॉर्टंट निर्णय आसा ते जेन्ना पार्लमेंट सेशन चालू आसा तेन्ना घेतले गेले वता, ते खंय तरी डिस्टर्ब करप. फाटले आतां कितलेशेच दीस जाले पार्लमेंटान चलपाक दिवना, काँग्रेसीन चलपाक दिवना. म्हळ्यार हावजाचो कितलो बिझनस तांणी पाड घातलो हे हाचेर कळटा. म्हळ्यार देशा बद्दल हाका कितले आत्मीयता आसा हे ह्या सगळ्यांच्या बोवाळा वयल्यान कळटा अशें म्हाका दिसता. आतांच माननीय मंत्री आनी आमचे माननीय चेअरमॅन पालवोन हांणी सांगलें की झारखंडाक जो प्रोटेस्ट जालो त्या हातून तांचे स्वता काँग्रेसचे सरकार आसा, JMM आसा, तांच्या बरोबर काँग्रेसचे सरकार आसा झारखंडाक. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान थंयच्या स्टुडंट्सांचेर कांय दिसा पयलीं जंतर मंतराचेर जेन्ना प्रोटेस्ट जालो तेन्ना जेनजीच्या नांवान हे सगळे जे राजकारण करताले तांकां ब्रेन वॉश करून खंय तरी आपलो पॉलिटिकल अजेंडा जो आसा हो भितर घालपाक सोदताले काँग्रेस, ते आज तांणी झारखंडाक करुना. कारण झारखंडात तांचें सरकार आसा आनी त्याच जेनजीचेर हांणी अत्याचार केले. हाजेर हिपोक्रसी कितें आसता काँग्रेसीची ती कळटा. तांचो जेन्ना प्रोटेस्ट जालो तेन्ना ऑपोजिशनाचो एक डिमांड आशिल्लो की धर्मेंद्र प्रधान हांणी रिजायन करचें. तो भारतीय जनता पक्षान मान्य केलो. आमचे मान्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जे आशिल्ले तांणी रिजायन केलें. ताच्या नंतर आमच्या सरकारान एंटी पेपर लीक बिल जे आसा तें हाडलें. 10 करोडा पर्यंत फायन जी आसा ती लायली. हाजेर काँग्रेसीन एक शब्द काडला ना, ताका सपोर्ट करूना. म्हणल्यार हाजो अर्थ असो काडप की फक्त बोवाळ करपाक. हांवें फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्साक सुद्दां हांवें सांगलां की काँग्रेस जी आसा ही फक्त आनी फक्त सेक ऑफ ऑपोजिंग हे जे आसा फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिंग ऑपोज करता. फक्त ऑपोज करपाक जाय म्हणून ऑपोजिशन, हातून कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन कांयच ना. प्रत्येक वेळा एक इश्यू घेवप आनी ताचेर म्हणजे अर्थ नासतना बरत रावप हे काँग्रेसीचें काम जाल्लें आसा. आनी हे काँग्रेसीन कमी करचें, बंद करचें. ज्या तरेन राहुल गांधी आनी बाकी सगळ्या खासदारांनी संसदेन हो सगळो चलयल्लो आसा बोवाळ तो तांणी बंद करचो. हाचो निशेध आमी करता. आनी जेन्ना
सरकारान सांगिल्ल्यासाठी आमचे माननीय गृहमंत्री सगळे आन्सर करपाक तयार आसा, उत्तर दिवपाक तयार आसा, तरी प्रत्येक फावटी आपलो स्टँड खंयचे तरी राजकारण करपा खातीर प्रत्येक फावटी चेंज करप हे बरोबर न्ही, हाचो निषेध करता आणि हाचेर राहुल गांधी यांनी अनकंडिशनल माफी मागपा जाय अशें भारतीय जनता पक्ष म्हणटा. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की खंय तरी आमी जर देशाक फुडें व्हरपाक जाय, देशाचे जर देशा खातीर बरो निर्णय घेवपाक जाय जाल्यार पार्लमेंट हो सर्वोच्च बिंदू आसा आणि जर तुम्ही पार्लमेंटूच चलपाक दिना जाल्यार अशा प्रकारचे ऑपोजिशन जे आसा ते खंय तरी बेस्ट आसा अशें म्हाका दिसता. ताच्या खातीर आमी डिमांड करता, भारतीय जनता पक्ष डिमांड करता की राहुल गांधीन ह्या पार्लमेंटाची ह्या देशाची माफी मागची आणि हाजो बेगिनातल्या बेगीन राहुल गांधीन हाजेर माफी मागची आणि हाजो आमी निषेध करता. धन्यवाद. तुम्ही असं म्हणाय की पार्लमेंट इज द बेस्ट प्लेस टू डिस्कस ऑल द इश्यू नॉट द रोड. तर का तुमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लागीं बोवाळ जालो डबल ट्रॅकिंग. आता रोखडीच आमची असेंब्ली येवपाची आसा, तुमकां अशें दिसता की असेंब्लीन डिस्कस जावचो इश्यू? अवश्य डिस्कस जावचो आणि लोक डिस्कसही करतले असेंब्लीने, जे पयलीं डिस्कस केला आतांय करतले. असेंब्ली डिस्कस करचे, पार्लिमेंटान डिस्कस करचे, हेजो अर्थ हे तुम्ही काडपा जायना की यू कॅनॉट प्रोटेस्ट ऑर हॅव समथिंग डेमॉन्स्ट्रेशन आउटसाइड द असेंब्ली ऑर आउटसाइड पार्लिमेंट. हे इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. लोक फुडें सरले, कितें विशय आहा तो विशय फुडें काडपाक लोक मुखार सरतलेच. सर तुमचं किती स्टँड असेल? डबल स्टँड आहे सध्या, डबल ट्रॅकिंग प्रोटेस्ट जातात ते प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन एरिया म्हणतात ते आपल्या तेजेर कितें आसलें? See, I don't have the facts before me, पण म्हाका माहिती आहा ते प्रमाणे हांव हे डबल ट्रॅकिंग आतां सुरू जावना, हे केन्नासो विशय चालू आसा आणि मुव्हिंग फॉरवर्ड मुव्हिंग बॅकवर्ड हे थिंगा जायत आसा. सो हांव तेजेर चड कमेंट करपाक पडना कित्याक तो विशय म्हाजो न्ही आणि हांव थिंगा प्रेझेंट ना. तुम्ही इनजस्टिसाचेर उलयले न्हू, झारखंड भुरग्यांचेर तेंचेरूय जाता, तेजेरूय तुमी म्हाका दिसना तेंचेर इनजस्टीस जाता म्हणून. एडमिनिस्ट्रेशन सारखे सॉफ्ट आहा म्हणून काय हार्ड डिसिजन केन्नाच घेवना. तेंचे आयकून तेंकां कन्विन्स करपाक एडमिनिस्ट्रेशन सदांच ट्राय केला. त्यांचे प्रॉपर्टीन माती घातल्या विदाउट हियरिंग देम विदाउट त्यांना सारखें सांगल्या बरोबर सडनली इतलें सगळें तेजे बुलडोज करप सारखें आसा ना. म्हाका रिपोर्ट हांवें पेपरार वाचतात तशें ते वाटेर कितें बंद केला ते क्लियर केला तिने ते काडटा. नो पण ह्यो तांकां तिकडून दिताना सगळें बंद केलं कशें म्हणून ते काडचे पडले आनी काडला न्ही. मोहीन बाब तुम्ही म्हणता की अपोजिशनान पार्लमेंट चलोवंक दिवंक जाय, पण तीच अपोजिशन गोंयान म्हणटा की तुम्ही जे सेशन आहा ते चड दीस घ्या, पण तुम्ही 3 दीस सेशन घेता, ह्यो इनजस्टीस ना? पळय सेशन जे लांब घेवपाचे कितले दीस घेवपाचे ते आमी कॉन्स्टिट्युशनल मॅन्डेट प्रमाणे आमी घेतात. केन्नाच ते आमी फ्लाउट करना. हाऊस शूड मीट वन्स इन 6 months फॉर सो मेनी डेज. ओके, हांव मान्य करता की थोड्यांचो डिमांड आहा की सेशन चड दीस जावचें, बट इवन इफ इट इज 3 days यू कॅन पॅक दॅट मच ऑफ बिझनेस इन 3 days. कोणेच सांगना की उमके टायमा बंद जातले आनी मागीर विशय खंयचो चर्चा जावपा ना वा डिस्कस करपा ना. एकदा लेट पर्यंत गेला. सो इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस even you can discuss in those 3 days. No, but you finished but the session is very less for 3 days. 3 days are less. Oh, you are. See, ultimately, as I alone do not decide, the leader of the house decides. The BSc in the BSc will be discussing it, Business Advisory Committee. So when we meet, we will discuss at that point of time. Minister, you have said that the Congress is blocking the functioning of the Parliament. What specific action are you referring to? Because the opposition job is to criticize, to oppose bills that they do not feel is right for the people. So what point do you feel they're disrupting the Parliament exactly? See, ultimately, all solutions should come through debate. All solutions should come to discussions. And that is what parliamentary democracy is all about. Correct. When you are not allowing the discussion itself, when you are not allowing the debate itself, when you are not allowing the parliament to function, you are paralyzing it. Is that the norm which we should adopt as a
most No, vibrant but when democracy. an opposition asks for a certain topic to be discussed, that is of what they feel current urgency, you see many times they're not given that topic and the house is adjourned. So is that called disruption? I don't think that is the case in this point in time. First, they wanted a statement from Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji, which Mr. Riju ji, our Indian Minister, as well as Mr. Piyush Goyal, both of them clearly announced he is ready to answer any question. He will give you clarity on all the issues. Even then, they are disrupting But he was Parliament. not in the Then House. there was some other demand. So every time the goalpost is being shifted, you please have a look at that. But he was not in the house. That's why they were demanding for an answer from the Home Minister. He said he's going to give. Why hasn't he given it already when the house was in session? When for so two long? other union ministers clearly make a statement on the floor of the house that he will be coming to the house, giving reply to every query that is raised, every discussion that has to, which they consider necessary, then where is the sense in disrupting the house and blocking it totally, not allowing it to function? Does it make any sense? Okay. Second, now you have criticized the Jharkhand government over the protest, the way they've handled it. But when similar things were happening in Jantar Mantar, we heard nothing from the BJP, no condemnation, no sympathy with the student protesters. So isn't that a sort of hypocrisy as well? I don't think what you're saying is correct, because the very fact that government took action immediately, even the bills have been passed in Parliament. That was after 20 Where, days. yes, it takes time. You cannot expect Parliament to meet overnight and all to pass it overnight. But All these delegations things met having the students due only after regard 20 to days. the opinion and the demand of the students, the legislation has been passed in Parliament, which is making it very difficult for anybody to leak the exam papers. And I think once it is passed in Parliament, all other states will follow it in due course as well. So, government has acted and has acted very swiftly, I would say. And there was no such thing that they were against the student. Even the Honorable Prime Minister said that, and I don't consider they were students who said those things to the Honorable Prime Minister. There were some other elements which got mixed up, anti-national elements, which commented on the Prime Minister so badly. And it was attributed to the students. And Honorable Prime Minister had the grace to say that I forgive all of them because they are my children. I want them to do well in their future. This speaks of his mindset, the mindset of the government, of the head of the government as well as the government. Okay. But the other day we saw BJP protests where they were hurling abuses at Rahul Gandhi. So is that okay for a ruling party to do? See, so to a certain extent, when you go berserk and you say words to our Honorable Prime Minister, certainly there will be some immediate instant reaction from some of our committed Karyakartas. No, but it was a But they protest never led by a said, minister. but to my knowledge, they have never said anything so offensive what they have been saying. No, but this was a protest led by ministers and the party president right on the streets of Goa. There were children at the protest. So is that justified that because abuses were heard at the prime minister that the ruling also will do that to the opposition? So I think I've made it clear that when our people have clearly seen abuses being heard at our leadership, abuses being hurled at the Honorable Prime Minister, there can be some instant reaction from somebody who was there in a It particular wasn't somebody, it was the demonstration. minister and the state president who were right at the front, and the girl who was with them at the front was the one chanting these slogans. I think that may be an aberration. I have not seen it myself. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.